आयज आमी गोंय आमचें ही कविता शिकुया. आमी गोंयांत रावतात. गोंय आमकां सगळ्यांक प्रिय आसा, सगळ्यांक आवडटा. कवी गोंयचें वर्णन करतना आमकां सैमाचे खूब लागीं व्हरता. ताणें आपले कवितेन सुंदर अशा आमच्या गोंयच्या सैमाचें वर्णन केलां. आपल्या गोंया बद्दल ताणें मोग दाखयला. ताणें आमच्या गोंयाक गोंय आमचें भांगराचें अशें म्हळां, निळ्या निळ्या दोंगराचें म्हळां. तुमकां दिसतात निळे निळे हे दोंगर? चलात तर सगळीं जाणां दोंगरार आमी वचुया आनी दोंगरांनी आंबट काण्णां आनी गोड चुन्नां खावन खोशी जावया. आतां काण्णां आनी चुन्नां एप्रील आनी मे म्हयन्यान मेळटात आनी तेन्ना आमच्या शाळेक सुटी आसता. तर आमी ही काण्णां आनी ही गोड चुन्नां खावन खोशी जावया. दुसऱ्या कडव्यान कवी म्हणटा, गोंय आमचें दर्याचें. म्हळ्यार आमच्या गोंयांक लांबचे लांब दर्यावेळो मेळ्ळ्यात आनी वर्सभर चकचकीत सुर्याचें वतूय आमकां मेळटा. चलात तर सगळीं जाणां दर्यावेळेर वचुया आनी भुरग्यांक दर्यार जेन्ना तीं भुरगीं दर्यादेगेर जेन्ना तीं भुरगीं पावतात तेन्ना तांकां इतली खोशी जाता. पयलीं उदकान नाचून घेवन मागीर तीं रेंवेन बसून घरां बांदतात आनी तो खेळ खेळून आमी खोशी जावया. कवी तिसऱ्या कडव्यान म्हणटा, आमच्या गोंयांत शेतूय भरपूर प्रमाणान रोयतात. पावसान रोयतातूच, तशेंच वांयगणी शेतूय लोक हांगासर करतात. कवी म्हणटा, गोंय आमचें शेतांचें. गोंयांत पावसांतच न्हय तर वांयगणी शेत आमी रोयतात आनी शेत रोयतना बैल, नांगर, जोत हें सगळें वापरतात. तर भुरग्यांनो, कवी म्हणटा, चलात तर सगळीं जाणां आमी शेतान देवुया आनी पळोवया शेत कशें रोयतात, कितें करतात. आनी शेतान देंवतकच कोंगे जे शेतांत मेळटात, साळका भोंगे पळोवन आमी खोशी जावया, सैमाचे लागीं वचुया आनी मजा घेवया. तर भुरग्यांनो, तुमकां जर दोंगरार, दर्यावेळेर, शेतांत वचपाची संद मेळ्ळी जाल्यार तुमी मुजरत वचात हां. ती संद कशीच सोडिनाकात हां. देव बरें करूं.